नमस्कार. दिल से गोमंतक या कार्यावळीत येवकार. इंस्टाग्रामाच्या दुनियेत होनी या कॅरेक्टराचे एक नाव जेणे आपली ओळख निर्माण केली ती श्रद्धा शिरोडकर आज आमच्या स्टुडियोत आयिल्ली आसा. ताच्या प्रवासाबद्दल आणि एकंदरीत तिची ही जर्नी आसा इंस्टाग्रामा वयली होनी म्हणून ताचेर आमी भासाभास करुया. सगळ्यात पयलीं तुका खूप खूप येवकार श्रद्धाबाय. सो आयज सकाळीच इंटरव्यू घेवपाच्या मुडात आशिल्लो तेन्ना एक गाणें गुणगुणटालो. ते एक गाणें तुका सहज गुणगुणून दाखयता. अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, गोंयकारांच्या मनोरंजना खातीर आयला श्रद्धा शिरोडकर उर्फ होनी. अशें तुका कोणी म्हणून दाखयला आयज हे पद रिलेट जाता म्हणून. आणि खंयसर तरी एका चल्या मनशान म्हज्या खातीर खूप वर्सांनी गाणें गायलें. हे सहज म्हणजे आयज सकाळी ना येतालो ट्रॅव्हलिंग म्हणटा एक होनी होनी तेच आसले न्हू. अनहोनी को म्हटले होनी कर दे ते आयले सहज तोंडार. सगळ्यांत पयलीं गौरीश बाब तुका थँक्यू म्हणटा की ह्या पॉडकास्टाचेर ह्या माचयेचेर तुवें म्हाका आपयलें. आनी जेन्ना होनी पयली जाल्ली तेन्ना फर्स्ट पॉडकास्टाक म्हाका कॉल आशिल्लो गोमंतक टीव्हीचो. गोमंतकांतल्यान. आनी तुमचे कितें तरी सगळे इन्फ्लुएन्सरांक आपयले आमी आपोणें दिल्ले आनी तुका पयलीं आमी कॉल केल्लो आनी कितें तरी एक टेक्निकल प्रॉब्लेम जालो म्हणून तो उरलो तो आतां 2 वर्सांनी परत आपयले म्हणटकूच हांवें म्हणलें म्हणजे खंय तरी तें आसता जावपाचें आसा तें म्हणलें आतां जालां. आनी खरेंच खूब बरें दिसलें. म्हणजे एक उमेद आसता आपले विचार आपल्या मनान कितें चलता ते एकदां शेअर करपाचें तो एक टायम. आनी म्हाज्या स्टँडअप कॉमेडीक हांव सदांच एक म्हणटा की एक सुती साडी आनी काळो मणी, एक सुती साडी आनी काळो मणी, थोडीशी बडबड आनी थोड्योश्यो म्हणी, प्रेझेंटिंग टू यू सिंपल गोवन होनी. वा वा क्या बात आहे. सो हे होनी कॅरेक्टर आयले खंयच्यान? होनी कॅरेक्टर खूब जाणां म्हाका विचारता की तुका रील करपाचें कशें सुचलें, तुका दिसलें फेमस जावपाचें अशें, तुवें होनी कित्या खातीर केली, होनी करची अशी कितें म्हणजे तुवें आयडिया केली, कंटेंट बरयलो, कॉन्सेप्ट कितें तयार केलो, कांयच ना. हांवें म्हाज्या गेल्ल्या पॉडकास्टांनी सांगलां आतांय सांगता की कांयच ना. हांव आनी म्हजो मिस्टर घरा कडेन आशिल्ली. म्हजो मिस्टर नाल्ल सोलतालो आनी हांव बेश्टें तशें रिल्स पळयतालें. रिल्स पळयता म्हज्या मनान एक येयलें, टायगर श्रॉफाचें एक सॉंग येयल्लें, कोई पूछे तो बताना हम आए हैं. हांवें ताका म्हणलें म्हाज्या वांगडा मातसो इतलें हें कर, कोण आये हैं इतलेंच म्हूण म्हणलें. तो म्हणपा लागलो आपूण करिना म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें मातशें प्लीज म्हाज्या खातीर कर. आनी म्हाका म्हणलें खंय घालूंक बी नाका हें कितें करता शूट तें. हांवें म्हणलें मातशें केलें. हांवेंनूच एडीट केलें, घातलें आनी तें भरपूर व्हायरल जालें. व्हायरल जातकूच हांव गरबाचें वर्कशॉप घेता, गरबा दांडियाचें वर्कशॉप घेता. मागीर हांवें म्हाज्या भुरग्यांक म्हणलें की आमी म्हणलें कसो दिवाळेचो तुळशीच्या लग्नाचो व्हिडिओ करुया. तो म्हणटा टिचर करुया. तो व्हिडिओ केलो, तोय भरपूर व्हायरल जालो. तो व्हायरल जातकूच मागीर सदांच म्हाका कोण मेळना. आतां कितें करूं? हांवें कितें केलें, घरान कात्ता न्हू, घरान कात्ता शिंता थंयच्यान जनातल्यान होनी ओ होनी. कित्याक म्हाज्या आईले मामालें घर अस्नोड्या आनी आमच्या अस्नोड्या बाय होनी बाय हे शब्द होनी बाय ओ चेड्या कसो हा रे. आनी त्यो थोड्यो ज्यो गजाली आसा हे आमच्या गोंयान न्हू एक हें आसा पळय, आगे बाये हाय सायबा, अरे देवा 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 आब्बा खंय तुका बाबा सायबा बोगस खंय रे म्हणटकूच ह्यो थोड्यो ज्यो ह्यो गोश्टी आहा ह्यो मातयेंतल्यान जुडलेल्यो कश्यो आसा. तशी ती होनीबाय म्हणटा पळय, ओ होनी कितें गे म्हणटा हांव जल्लांतल्यान म्हाज्या हांव फोन दवरता ओ होनी आनी एक दीस हांव लायव्हार गेलें. लायव्हार वयतकूच तूंच होनी आतां तूंच होनी आनी कोण मेळटा थंयसरल्यान म्हाका ओ होनी ए होनी होनी होनी. मागीर जो क्रेज जालो म्हाका श्रद्धा म्हणून सगळोच लोक विसरलो आनी मागीर होनी ही जाली. आनी मागीर हांवें ती गाडी जी चालू केली ती बंद केलीच ना. बट तुका आतां होनी म्हण तुवें कोणाक तरी उलो मारून ते होनी होनी करताली. होनी 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 जे गांवान आमकां शब्द आयकुपाक मेळटा उतरां. आतां होनी ही तुजी इस्टाब्लीश बऱ्या पैकी जालेली आसा. म्हणजे तुका फक्त गोंया पुरतीच आतां होनी म्हणून तूं उरल्या काय भायर सुद्दां लोक वळखतात तुका? आतां गोंयान न्हू बॉम्बेचे लोक म्हणू नाका, कोकणान लोक म्हणू नाका,
आमचे जे गोंयकार भाव जे भायर रावता भाव भयणी त्यो जेन्ना लंडनच्यान सुद्दां येयल्यो तेन्ना म्हाका मेळपाक येयल्यो म्हजे घरा कडेन एड्रेस काडून खूब जाणांनी म्हाका गिफ्ट्स धाडली कितें कितें आनी मेवळी स्पेशल मेवळी आनी म्हणजे तेन्ना कळ्ळी की माया हांगा पर्यंत उरलेली ना म्हणजे कला पावली पयस गेली आनी म्हाजी कोंकणी भास आसा पळय ती खूब कडेन पावलेली आसा आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान जी म्हाजी कला आशिल्ली आमोणकर बाबजी म्हाका कला दाखोवपाक जाय आशिल्ली म्हाजी ती खंय तरी आतां बरे हेजेर म्हाका दाखोवंक मेळटा. होनी तुमी खंयची तर? हांव वनी फोणेची फोणेकार म्हणजे सामको अंत्रूज माल सामको अंत्रूज कलेचो खाण कलाकारांची कलेची आनी सगळी देवळां हेंची खाण म्हणटात आमचो अंत्रूज माल. पूण सध्या मतदारसंघ सध्या रितो आहा आनी तुजी जर पॉप्युलरिटी पळयत जाल्यार तुका इच्छा बिच्छा इलेक्शन लडोवपाची? आमोणकर बाब एक सांगता मनशा कडेन पावर आनी पयसो आसत न्हू जाल्यार मागीर ताणें खंय वचून उबो रावपाचो. बरोबर. मनशा कडेन पावर आनी पयसो जर कमी आसा जाल्यार तेंच्यांनी उलोवपाचें ना कळ्ळें तुका. मागीर ताका भिवपाची गरज आसा कळ्ळें तुका. आनी जर येयलो जिवनान जर म्हाका एक केन्ना येयलें एक खंय उबें रावपाचें आनी कितें अशें म्हणजे पॉलिटिक्सान सुद्दां देवपाचो म्हाका जर संद मेवळी जाल्यार हांव दिवपी. कळ्ळें. आतां समतो तूं बाण म्हणनाका की आतां बाण म्हाजी आनी खंय बसोंक आसा आतां ना फुडें जिवनान अशें म्हणजे हांव प्रत्येक गोश्टीन देंवता आनी पॉलिटिक्सान जर येयलो चान्स केन्नाय इन फ्युचर जाल्यार हांव दिवपी. कळ्ळें तुका दिवपी म्हणजे मनान इच्छा आसा. समज एक होनी येयली समज इलेक्शनान निवडून सुद्दां एक येयली फोंडेची आमदार म्हणून जाल्यार कितें म्हणजे एक मनान तुज्या एक हे आसतलो की गोंया खातीर कितें करचें म्हणून मॅनिफेस्टो कितें आसतलो तुजो? होनी एज अ मिनिस्टर फोंडेची आमदार मॅनिफेस्टेशन मॅनिफेस्टो आतां मॅनिफेस्टेशन ना अशें जर जालें न्हू पळय जेन्ना पावर येता आमोणकर बाब जेन्ना पावर येयलो तुज्या फुड्यान केक येयलो मागीर तूं कसो खावपाचो तो कट करून खावपाचो काय तो फ्रिजान दवरून खावपाचो तो स्लायसीस करून खावपाचो तो मागीर विचार. पावर मेळटकूच मागीर हांव विचार करतालें कितें कितें करपाक जाय तें कितें करपाचें दिसता कळ्ळें तुका. तें पयलीं सांगप ना म्हाज्या आयडिया आनी कोण घेत जाल्यार कळ्ळें तुका. कित्याक म्हाज्या आयडिया सामक्यो हुशार आसतल्यो आनी त्यो कोणी चोरीत बिरीत जाल्यार त्यो आयडिया मातशें धांपून दवरपाक कळ्ळें तुका. पयलींच आयडिया घातल्यो अशें अशें हांव करपाक सोदता मागीर तूं फाल्यां येवन उबो रावपा आसा थंयसर इलेक्शनाक म्हाज्या आयडिया घेवन म्हणटकूच ना पयलीं आयडिया रिवील करप ना मागीर चिंतपाचें कशें करपाक तें. पूण तुज्या पॉप्युलरिटी खातीर खंयचो असो आमदार बीन तुका आपयना आपलो प्रचार करपाक बीन असो? प्रचार करपाक अशें कोणें खुबश्या मिनिस्टरांनी म्हाका शोज दिले खरेंच तेंचे खरें देव बरें करूं म्हणटा शोज दिले खुबशे एडवर्टिजमेंट म्हाका मेळ्ळे पूण प्रचार असो हांवें करूं ना. हालींच म्हाका एक पार्टीन विचारलेलें म्हणजे पॉलिटिक्सान हें करपाक हांवें सांगलें सद्या रावा सद्या आमचें तब्येत बिब्येत आमी घट करता सद्या अजून म्हजो विचार ना अजून म्हजो तसो विचार ना. फुडाराक एक समज चान्स पडलो म्हणजे कितें आसता पळय मरच्या पयलीं सगळें करून मरचें कळ्ळें तुका. म्हणजे बरें करूं ना सगळें म्हणजे वायट न्हू कितें कितें बरें बरें आपल्याक जें दिसता तें करून मरचें. एकदां तरी जिवनान अनुभव घेवचे आनी कितें करपाक मेळटा तें करचें. सो अशा तरेन राजकारणा कडेन सद्या म्हणजे तुजी इच्छा आसा फुडाराक येयल्ली हे घाल थंयसर व्हिडिओ फुडाराक म्हणून जाल्यार आतां तुका टिकेटीक विचारपाक आहा काँग्रेस बीजेपी ही बाबा होनी येता चल घेवया म्हणून फुडाराक. सो ह्या म्हणजे सध्या इंस्टाग्राम ह्याच्या व्यतिरिक्त तुजो उदरनिर्वाह कसो जाता? इंस्टाग्रामाच्या पेक्षा पयलीं हांव शिकयतालें मागीर हांवें म्हजो जॉब बी सोडलो आनी आतां हांवें म्हजी मेकअप एकेडमी केल्या आरम एकेडमी म्हणून आसा म्हजी. हांवें म्हणजे गोंयाच्या खुबश्या कोणशांनी वचून मेकअपाचे वर्कशॉप्स घेतले आनी ते कशे घेतले तेवूय सांगता 500 रुपयान चड पयशे न्हू 500 रुपयान 1000. कसलो मेकअप म्हणटा तूं नाटका खातीर काय? नाटका खातीर न्हू प्रोफेशनल मेकअप. आनी कित्या खातीर हांवें हे वर्कशॉप घेतले गांवांनी वचून की कोण तरी भायर सरून येवचो कळ्ळें तुका. आतां आमी भुरगीं शिकली म्हणटत कितें करता आमी कोण बाबा शिर्वीस दितलो काय कोण जॉब दितलो कोण हें दितलो कोण तें दितलो तेज्या परस तूं कितें तरी करूंक शकता. आतां उदरनिर्वाह म्हणजे हांव आरम एकेडमी म्हजी मेकअप क्लास आसा. दुसरें
हांव पयलीं जुम्मा इन्स्ट्रक्टर, मागीर हांव गोंयचे फर्स्ट पावर गरबा फिटनेस इन्स्ट्रक्टर, ओके मागीर हांवें खुबशी बॉम्बे जे म्हणनाका तरेतरेची योगा लायसनां घेतल्या, फिटनेस लायसन, ओके. फिटनेस इन्स्ट्रक्टर पयलीं खूब कडेन हांवें क्लासीस घेतल्यो आनी खुबशे लोकांक हांवें म्हणजे क्लासीस दिल्यो, पर्सनल ट्रेनींग दिल्यो. आनी आतां हांवें म्हजी डान्स क्लास स्टार्ट केल्या भुरग्यांची, आरंभ म्हणून, ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं. ओके आतां तितून थोडी स्पेशल चायल्ड्सूय येता, कळ्ळें तुका, स्पेशल किड्स आसा, तांकां हांवें म्हज्या क्लासीन एडमिशन दिलां. आनी म्हाजो एक असो विचार तुज्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सुद्दां एक सांगीनशें दिसता की ह्या फिल्डांतल्यान जेन्ना पयलीं हांव शिकयतालें तेन्ना म्हजे कडेन भुरगीं आशिल्लीं. आतां जेन्ना हांव वनी जावन स्टँडअप शो करपाक लागलें तेन्ना म्हाका स्पेशल स्कुलांनी ओके शो मेळ्ळो. ओके तेन्ना म्हाका कितें दिसलें की ही स्पेशल भुरगीं आसा ती म्हाका वळखची ना, तांकां कितें खबर आसतलें वनी बिनी म्हणून. पूण जेन्ना हांव मडगांव स्पेशल स्कुलान गेलें, जेन्ना हांव फोंड्याच्या लोकविश्वास स्कुलाचो इव्हेंट हांवें अटेंड केलो, तेन्ना ही भुरगीं जेन्ना म्हाका पळयलें वनी 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 आनी गड्डू लागली म्हाजी वनी म्हाजी वनी म्हाजी वनी, तेन्ना म्हाका कळ्ळें की देवान म्हणलें खूब मोठें कितें दिलां. आनी म्हाज्या रिल्सांनी हांवें स्पेशल भुरग्यांक घेतली आनी आतां हांव तेचें नांव मेन्शन करिना, आतां म्हाज्या खुबश्या रिलांनी स्पेशल एक चायल्ड आसता पूण कोणाक खबर ना दॅट शी इज अ स्पेशल चायल्ड. ओके कळ्ळें तुका, म्हणजे त्या तरेन ताका आमी ट्रेन केला, त्या तरेन तितलेच ताजे डायलॉग आमी दवरता. आनी म्हाजो एक हें आसा की तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळचो, लोकांचो नजरिया तेंचे कडेन पळोवपाचो चेंज जावचो. तांकांय तेंचे कडेन खूब कला आसता. आतां एक आमच्या आतां हांव एक न्यू लॉन्च करता आरंभ श्री म्हणून. आतां ह्या हितूंतल्यान फाल्यांच्यान म्हजो तो एक व्हिडिओ आवट करता आमी, आमचो ग्रुप आसतलो आनी ग्रुप आमी गणपतीची सोंगां म्हणटली, फोक सॉंग्स म्हणटली, गणपतीची सॉंग्स, अभंग म्हणटली आनी ते ताळ कासाळें आनी घुमटाचेर. आनी हें कशें आसतलें जाणा, फक्त चलयो, तितून स्पेशल किड्स आसा आनी तितून एक आसा जेका पार्शियली मातशें ब्लायंड आसा ती भुरगीं आसा. आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार गौरीश बाब, ह्या रिलाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका खूब बरें काम करपाक मेळ्ळें. म्हणजे हांवें 2 कॅन्सर पेशंटा खातीर हांवें डोनेशन रेज केलें. एक तर म्हाका कांय खबरूच नाशिल्लें, ऑन द स्पॉट हांव कोणाच्या तरी बर्थडेक गेल्यार रातचें तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की टिचर अशें अशें आमच्या गांवांत हांगा घडलां, तेन्ना तिच्या खातीर एक तूं व्हिडिओ करून दिता. म्हणल्यार हांव कुर्ता घालून येयलां, वनी ना, तर कोणाची साडी घेतली ती चुडीदाराचेर घातली, कोणाचो ब्लावज घेतलो तो घातलो, केस वयर घातले, ताका एक फूल माळे थंयच्या थंय पांयां पडले, व्हिडिओ केलो. दुसरे दिसा तेज्या खातीर बरो ह्यूज अमावंट रेज जालो. कळ्ळें तुका. सेकंड टायम आनी एकट्या खातीर असोच फंड रेज करपा खातीर मागणी केली आनी खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी ह्या हितूंतल्यान घडल्यो. आनी खुबशे जे लोक आसा पळय, आमचे बारीक बारीक गाडे, बारीक बारीक धंदेकार, अशेंच एक मडगांवचे चली मोमोज करताले, म्हाका भूक लागलेली म्हणून हांव रावलें. ताका म्हणलें हांव तुजो व्हिडिओ करूं, ते म्हणपाक लागले दीदी पयशे कसले काय म्हणलें, करुया कित्याक टेस्ट बरो आसा म्हणलें. करतकूच ताका भरपूर हें येयलें. आतां केन्नाय थंय उबें रावलें न्हू, दीदी तुवें केलें आनी येयलें. आनी हें करता आसतना गौरीश बाब धर्म जात कात आनी हितून दुसरें म्हणजे भायलीं भितरलें हें हांव कांयच पळयना. त्रास काडटा, कश्ट करता तो मनीस, कळ्ळें तुका. तूं कश्ट करता, तूं उबो आसा, तूं तुजें कितें तरी धंदो करता, तूं लज शरम धरिना, फुडें सरता हितून मोठेपण. पूण खरेंच तोखणायेची गरज आसा, कारण की आमी पळयता प्रत्येक इन्फ्लुएन्सर आयज वेगवेगळे ब्रँड प्रमोट करता आसतना दिसता, मात्र श्रद्धा होनी आयज तिका जो रीच मेळ्ळो आसा, गोंयकारान तिका आपणिल्लें आसा, मोग दिल्लो आसा, त्याचो एक बरो उपयोग करून ती गरजुवंतांक मदत करता, एक समाज कल्याणाचें काम करता, हें निश्चित म्हणूं येता. तूं केन्ना ब्रँड बीन अशें प्रमोट करिना? तर ब्रँड करता. म्हाका एक सांग, तूं म्हाका पयशे दिवपाक शकता, तुजे कडेन भरपूर पयसो आसा, तितूंतले तूं म्हाका पे करपाक शकता, मागीर कित्याक घेवप ना? हांव तुज्या कडेन पावपाक 500 रुपया पेट्रोल घालतलें, म्हजो टायम आसा, घरान आयदनां घासपाची आनी ती सोडून हांव तुजे कडेन वयता तुजें प्रमोशन करपाक. तूं बिझनस करून तूं जोडटलो, मागीर जर म्हाका 1 रुपया मेळटा आनी तितून जर म्हाजें कितें जाता,
कळ्ळें तुका हांव कितें करूंक शकता बरोबर. जाल्यार कित्याक घेवप ना. ब्रँड प्रमोशनां येता पूण सादे जे लोक आसा तेंचे हांव करता. तेंकां पावता. सादे लोक म्हणजे सादो बिझनस कळ्ळें. और सादे लोक म्हणजे तेका सगळे बरे क्षमता लोक. नासता तितले दिवपाचे पयशे तेंकां पावता तूं. सट्ट करून पयशे दिवपाक आनी कित्याक आमी लाखांनी घेयना. आतां तूं भायर भायर पयशे जाल्यार कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएन्सर लाखांनी घेता. बरोबर. थोडे कितें घेतले. आतां शो करता पळय हांव स्टँडअप तेका म्हाजो जो एमावंट आहा तो हांव हालयना. ओके. कळ्ळें तुका. पूण जर थोडे भुरगे मेळोन करता की वनी अशें अशें आसा आमी आमचे देवळाचे करता आमी आमच्या संस्थेचे करता भुरगे चल चेंज करुया. पूण थंय जर कोण मिनिस्टर दिता म्हणजे व्हडलो स्पॉन्सर बी ना जाल्यार थंय तूं उबी रावना. दी बाबा पयशे आमी करुया. आनी मेहनतीन कोण कितें करपाक सोदता जाल्यार तूं तेका फुडाकार दिता. आनी 1.5 वर हांव गौरीश बाब हांव उबें रावन हांव 1.5 वर तो कार्यक्रम एकटे करता स्टँडअप शो. तितून हांव लोकां भितर भोंवता. ओके. हांव पेडण्या म्हण नाका हांवें हांगा तेवटेन काणकोण म्हणूं नाका सगळे वचून शो केले. गोंयभर शो केले हांवें. एका वर्सा भितर हांवें 120 शो केले स्टँडअप कॉमेडीच्या हितूंतल्यान. तुका म्हाका सांगिनशें दिसता की म्हाका स्टँडअपाची सामकी आवड आशिल्ली. हांवें भारती मागीर राजू श्रीवास्तव येताले पळय पयलीं शो येताले लल्ली बिल्ली जाताली आनी ते पळयताले हांव. आनी ल्हान आसतनाच्यान कशें आमी नाटकांतल्यान पयलें म्हणजे सुरू म्हणटा तें श्रावण बाळाची काणी आकाशवाणीचेर सांगपाक. श्रावण बाळाची काणी आकाशवाणीचेर भाशणांक जर उबे केले 15 ऑगस्टाक म्हाका मायक सुद्दां तो लायट गेली न्हू शाळेची ती लायट गेल्यार सुद्दां जाताली. म्हाजो आवाज पावतालो. 15 ऑगस्टाचें भाशण म्हणूं नाका हें म्हण नाका खंयची काणयो म्हण नाका म्हणजे कले भितरूच तकली पिशी. आतां कितें येवपाचें आसा. मागीर उर्मिला मातोडकराचो डान्स येतालो. ह्या कपडे नासताले आमचे कडेन घालपाक तितले फॅन्सी. कितें आहा तें घेतलें आनी आमी फुडें. खंय तुका कितें आहा तें घेतलें आनी आमी फुडें. खंयचें गॅदरींग आसना खंयचें डान्स आसना खंयचे ग्रूप करूं नाका खंयचे युवा महोत्सवाक देवं नाका. तरेतरेच्या एका प्लॅटफॉर्माचेर हांव देंवलें आनी एक संद हांवें सोडली ना. म्हणजे उबें रावपाक ज्या जाग्यार म्हाका ज्या जाग्यार रंगमाची मेवळी ती माची सोडली ना. गांवांतलीं नाटकां म्हणूं नाका नाटकांनी काम म्हणूं नाका. ल्हान आसतनाच्या नाटकांनी कामां म्हणूं नाका. सगळे कडेन म्हणजे शिरोड्या आमची नाटकां जातालीं. शिरोड्या गांवांत म्हणजे डॅडीचो ट्रान्सफर जावन आमी शिरोड्या आशिल्लीं. नाटकां जातालीं. त्या नाटकांनी काम करप. मागीर खंयसर एकांकिका करूंक मेळ्यो जाल्यार त्यो करप. आनी तितूंतल्यान समज तेन्ना आमकां 100-200 रुपया सुद्दां मेळ्ळे न्हू ते मोठे दिसताले. तितूंतल्यान हांव म्हजो युनिफॉर्म शिवलो. एक एक्स्ट्रा पिटी युनिफॉर्म आनी कितें जाय तें घेतलीं कांकणां जाय तीं घेतलीं. म्हणजे मजा येताली. आनी ह्या हितूंतल्यान तुका सांगपाचें म्हणल्यार मागीर हांवें करता करता स्टँडअप पळयलो. आनी तितून भारती सिंग लल्ली बिल्ली ते प्रोग्राम पळयताले राजू श्रीवास्तव. मागीर आमी ट्राय करूंक शकता म्हणलें हें. करता करता एक गोंयांत तेन्ना भायले चडशीं जीं स्टुडंट्स आशिल्लीं ती हांगासर पणजे कडेन हांगासर एक स्टँडअप शोज जाताले. तेंचे हिंदी आसलेले तरी पूण ट्राय करतालीं. हिंदी म्हागेली मातशी गडबड इतली व्हडली खास ना नाल्यार हिरोईन जावपाक शकताली हांव. आतां बीन संदी ना तुका पकाणा करता जाल्यार तेन्ना इल्ले स्टँडअप करता करता हांवें रियलिटी शो येयलो गोंयच्या टिवीचो. हांवें गोवा न्यूज चॅनलान सुद्दां काम केलां. पयलो म्हजो जॉब गोवा न्यूज चॅनल म्हणून आशिल्लो तितून हांवें जॉब केलो. आनी मागीर एक रियलिटी शो येयलो. त्या रियलिटी शोवान हांवें ट्राय केलें. तेन्ना सगळे कोण मिमिक्री आर्टिस्ट अशे सगळे मोठे कलाकार येयल्या आनी आमी फस्ट ट्राय करता. ट्राय केलो तितून सुद्दां हांव टॉप 5 पावलें. म्हणल्यार कितें तरी आसा. अपने अंदर कुछ तो है म्हणलें बाबा कर सकता है. स्टँडअप खंय मेळटा कॉम्पिटिशनाक देंवलें कितें मेळना. कॉन्सुलेशन मेळ्ळें कितें मेळ्ळें. मागीर म्हाका बसतडे कडेन 2nd प्रायज मेळ्ळें. मागीर गाडी जी चालू केली स्टँडअपाची ती थांबलीच ना. मागीर जशी वनी जाली पळय न्हू म्हणटा तूं म्हणटा ते रिल्साच्या पयलीं म्हणटा तूं हे सगळे रिल्साच्या पयलीं म्हजें हे सगळे रिल्साच्या पयलीं. पूण जशी वनी जाली पळय मागीर हांवें कितें केलें स्टँडअपाचो एक म्हाजो कार्यक्रम दवरलो राजीव गांधी कला मंदिरान फोंड्या. आनी बारीक हॉल घेतलो आनी त्या हॉलान हांवें कितें केलें थोड्योश्यो टिकेटी दवरल्यो. कळ्ळें तुका 100 रुपया एंट्री करून पळोवया म्हणलें आनी तो वनी जाली. आतां हॉल भरोन भायर लोक हॉल बंद करचो पडलो आनी कारवारच्यान लोक येयले. कारवारच्यान पावले तो शो पळोवपाक. हांवें रील करून घातलो की असो कार्यक्रम असो 4 कडेन टिकेटी दवरल्यो आनी शो फूल ऑन.
ओके. मागीर म्हणलें आतां म्हणलें जी म्हाजी इच्छा आसा स्टँडअपाची, स्टँडअप कॉमेडी करपाची, ती इच्छा म्हणल्यार आतां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळात म्हाका. म्हणजे सोशल मिडिया ही अशी गोष्ट आसा आमोणकर बाब, ती तुका ज्या तरेन जाय त्या तरेन तूं वापर करूंक शकता तिचो. आतां स्टँडअप करता आसतना आमोणकर बाब जेन्ना हांव मायक घेवन जेन्ना क्रावडान देंवता, कित्याक तूं 1.5 वर स्टेजीरूच रावन उलयतलो, गणा गणा गणा, क्रावड तुट्टा. स्टँडअप म्हणटा तूं एकामेकाक कनेक्ट जावपाक जाय. आनी हांव जेन्ना मायक घेवन गेलें, भाऊ कसो आहा रे, भाऊ शर्ट बरो घातलो म्हणजे सामको ते भाऊ खुश, खंय तुका भाऊ खुश तेवढे. आनी म्हणजे सगळे जाण भुरगीं बाळां सगळीं जाण. आनी एक म्हाजो कोलवाळे शो जालो, त्या शोवाक कितें जालां, टायमींग दिलो 8:30. शो स्टार्ट जालो 11:30, पूण 11:30 पर्यंत लोक भुरग्या बाळांक घेवन थंयच रावलो. पेडण्या जेन्ना म्हाजो कार्यक्रम जालो तेन्ना बाजारान जालो, फूल बाजार भरला. एक मनीस शो जायसर आलो ना. आनी लोक कितें म्हणटा, आनीक जाय. शो 1.5 वर सोंपलें. तू आतां इतलो प्रतिसाद तुका मेळटा म्हणजे तुज्या खातीर लोक तात्काळ उबे रावता. म्हणजे केन्ना होनी येतली, म्हणजे 2-3 वरां सुद्दां तुका कळाव जाल्यार उपकारता. इतको जर रिस्पॉन्स आहा तुका, म्हणजे तू आतां सामान्य नॉर्मली जेन्ना भोंवता बाजारान बीन तेन्ना लोक कशे तुका पळयता, तेन्ना फुड्यान बीन येना? मेन सांगपा म्हणल्यार आमोणकर बाब, एक हांवें कितें जालें जाणा, एक आमच्या न्यूज चॅनलांतले एक व्यक्तिमत्व, त्यांच्या वांगडा हांवें म्हाजो फर्स्ट जो रियलिटी शो जाल्लो स्टँडअप, तेन्ना तांच्यांनी म्हजी वळख जाली. ताणें म्हाका कितें फोन केलो आनी सांगलें जाणा, श्रद्धाबाई, फर्स्टूच स्टार्टींग 2 वर्सां पयलीं, श्रद्धाबाई एक याद दवर, वनी हो ब्रँड जातलो, पूण हे तकलेर घेवं नाका, एटिट्यूड हे घमंड हो करूं नाका, लोकां भितर राव, लोकांचे जावन राव. आनी हांवें तेंच दवरलें. आतां जेन्ना कोणूय म्हाज्या कडेन फोटो सुद्दां मारपाक येता न्हू, मार फोटो मार, कळ्ळें तुका, खंयूय ते मोठेपण ना कांय ना. आनी आतां सुद्दां जेन्ना खंयूय भोंवता, वनी ओ गाडयेंतल्यान, ए वनी ओ आतां. आनी फर्स्टूच तुका सांगता, पयलेंच म्हाजें कशें आसलें जाणा, फर्स्टूच जेन्ना वनी जाली, हांव कोंकणान गेल्लें आनी तेरेखोलच्या ब्रीज क्रॉस करून फुडें वयतालें आनी एक पालखी येताली. पालखी येता म्हणून आमची गाडी स्लो वयता, म्हणजे ट्रॅफीक आहा. तेन्ना थंयचे लोक, ओ वनी कशी आहे, ओ वनी काय गे वनी, ओ वनी. अरे म्हणलें, हांव घोवाक सांगता, हे फाटलें कित्याक सांगपाचें, आतांचेच तुका सांगता. हांव तुका सकयल आतां रिसीव करपाक सकयल रावलो हांव, आनी म्हटलें एकट्यान ते म्हाका विचारलो, सकयल आसता दुकानदार, म्हणलें कोणाक रावता रे. हांवें म्हटलें ती एकटी इंटरव्यू दिवपाक येवपाची आहा म्हटलें. आनी जेन्ना तूं आतां समोरच्यान येयली एक 5 मिनटां, ती ओनी मरे म्हणपा लागलो म्हाका. हें मोठें सूख, कित्याक नाटकाच्या प्लॅटफॉर्मार म्हाजो सुटलोलो. आनी म्हाका आमोणकर बाब, म्हाका अशें स्क्रिनीचेर म्हाका खूब आवडटा, टीव्ही स्क्रिनी अशें म्हाका खूब आवडटा सारकें. आनी म्हाका जे नाटकाचो म्हाजो जो हें तुटलो, म्हणजे शिक्षणा खातीर कामा खातीर जो बंद जालो, आनी मागीर जेन्ना अशें सामकें तुटत गेलें, खंयूय मेळटा तेन्ना हांव मागीर कितें करता, कितें प्रोग्राम करता. आनी मागीर म्हाका रिल्साच्या माध्यमांतल्यान आतां हो प्लॅटफॉर्म जो मेळ्ळो, आनी हितूंतल्यान हांवें स्टँडअप कॉमेडीची जी माची धरली. आनी आतां न्हू अशें दिसता कितें जाणा, की जी म्हाजी इच्छा आसलेली, कळ्ळें तुका. आनी म्हाका पिक्चरांनी काम करपाची खूब आवड आशिल्ली. हांवें खूब ट्राय केलें, खंय ऑडिशन जाता ट्राय केलें. म्हाका जें फक्त कॅन्सल कितें जातालें जाणा, कातकाळी म्हणून आमकां मातशी गोरे जाय, कळ्ळें तुका, स्कीन टोन मॅच जायना. आनी हांव म्हणटालें अरे देवा म्हणटालें, पूण हांव कांय आहा तितून हांव खूश आसतालें, हांव हें कांय करूं ना असो म्हणून खूब ट्राय केलें. आनी मागीर हांवें म्हजें आरंभ बाय यूथ ऑफ गोवा ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर हांवें म्हजी सोंगां काडलीं. कटमगा दादाची काणी पयलें आसतलें तुवें. मागीर तितून एक नवरात्रीचें नमन म्हणून सोंग काडलें. आनी तितून एक कडवें आसा जें म्हाका बरोवपाकूय खूब आवडटा. तितून एक कडवें आसा, सातेरी केळबाय तुजे धरले आमी पाय, शिरोडेची कामाक्षी माय तुजी सगळ्या गे सासाय, बोरयेची नवदुर्गाय जायांचो झेलो माळशेक पाय. आनी ही उतरां लोकांच्या तोंडार उरली. आनी कटमगाळ दादाची काणी बरयली, मागीर नवरात्रीचें नमन बरयलें, हांवें हळदी कुकमाचें सॉंग फोक सॉंग हांवेंनूच म्हणलें. म्हजो ताळो मातसो खरखरीत रे, बरोवंक आवडटा, गावपाक आवडटा. आनी हांव जें कितें मेळटा पळय न्हू गौरीश बाब, तें करीत गेलें.
तितून एक सांगता तुका, म्हणजे म्हाका सांगीनशें दिसता, तूं म्हणटलें तुका प्रश्न हांव विचारूंकूच दिना, हांवूच सांगता. हांवें प्रश्न विचारूंक हांव बेश्टो मला आयकपाक. आनी म्हजें सांगपाची एक गजाल म्हणजे म्हजी गोवन वनी म्हाजो इंस्टाग्राम आसा, तेज्या भायर म्हजी फॅन पेज आसा, तेज्या भायर म्हाजी आरंभ अकॅडमी आसा, आनी तेज्या भायर गोवन वनीची रांदची कूड आहा. ओके. कळ्ळें, ती पेज आसा. विविध माध्यमाचेर तूं सध्या हे सगळे खंय म्हाका उबें रावंक मेळटा पळय थंय उबें रावलें. खंय म्हाका कितें कळ्ळें तुका. आतां गोवन वनी रांदची कुडींतल्यान हांव आतां म्हजें क्लाउड किचन स्टार्ट करतां. ओके. ह्या म्हयन्यांतल्यान आतां हांव क्लाउड किचन स्टार्ट करतां. आनी तें क्लाउड किचनाचें सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका एक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर सांगीन दिसता की हांवें पयलीं सांगलां की मदींच आमची मातशी परिस्थिती सकयल गेली, मातशी परिस्थिती लो जाली. त्या टायमार हांवें टिफीन सिस्टम दिवपाक स्टार्ट केली, थोडेंच अशें. आनी तेन्ना गोवन वनीची रांदची कूड केली. आनी पूण हांवें एक नांव दवरलेलें मिसेस शिरोडकर. आनी टिफीन व्हरता तांकां खबर नासलेली कोण ती तुका, कोण ती खबर नाशिल्ली. पूण मागीर हांवें हें केलें, तें बंद केलें. जेन्ना म्हाजो टायम सारको येयलो हांवें बंद केलें, मातशें मदीं थोडे दीस, म्हणजे म्हाका असो म्हाजो इनकम कितें तरी. आनी आतां हांव क्लाउड किचन कित्या खातीर करतां, हांव थोडीं आमची बायलां, जी बायलां कितें करूंक सोदता तांकां घेवन हांव घरांतल्यान बारीकशें कितें सुरू, हेल्दी फूड आमच्या युथाक म्हणून नाका सगळ्यांक. आतां पळयलां तुवें भुरगीं सुद्दां फुलां करतात आनी कितें करतात, विणटात. त्या भुरग्यांक सलाम, आपलें शिक्षण दवरून ती आनी कितें तरी करता. आनी आमचे कडेन सोशल मिडिया हें माध्यम अशें आसा न्हू, खूब जाणां ते व्हिडिओ करता, कंटेंट करता, ते कंटेंट ते व्हिडिओ ना. तुम्ही प्रमोट करपाक शकता तितले करूप, त्याचा फायदो करून घेवप. जो दिखता है वो बिकता है. तू कितें तू करूंक शकता न्हू, कळ्ळें तुका. आनी कंटेंट करप सुद्दां म्हणल्यार फकाणां न्हू. आतां पळय खुबशे तुवें पळयलां आसतलें, कोणी खंयूय डान्स करता, खंयूय उबो रावता, तें उबें रावपाक सुद्दां एक हिम्मत जाय न्हू. ताका तुका भितरल्यान तरी जाय न्हू. कोणाक तरी कितें करपाची आवड आसा तो उबो रावता, म्हाका अशें दिसता. सो तूं आतां एक ज्येष्ठ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर अशें आमी म्हणया, आणि त्या माध्यमांतल्यान आता जे नवे कोण कंटेंट क्रिएशन करतात किंवा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक सोदतात तांकां कितें मेसेज आसतलो, आनी तुज्या फॅन्सांक एक कितें मेसेज आसतलो? म्हाजें एकूच आसा, जेका दिसता कंटेंट करपाचो, इन्फ्लुएन्सर जावपाचो, अवश्य करपाचें. मोबायल आसात, आयफोन सगळ्यां कडेन आसा. आयफोन ना, जो सादो फोन आसा तेजेरूय बरी आतां हें क्वॉलिटी आसा. मोबायल घेतलो, व्हिडिओ काड. कसो व्हिडिओ काडपाचो, तुका जाय तसो व्हिडिओ काड. एडिटींग सुद्दां युट्यूबाचेरूच आसा कशें करपाचें तें. तुका दिसलें, तुका जड दिसता करपाचें, तूं फिटनसान आसा, फिटनसाचें कर, जिमाचें कर. तूं फुडान आसा, फुडाचें कर. आतां कंटेंट क्रिएटर सगळेच जाल्या. ओके. मंत्री, बिझनस, कोण सगळीं जाणां आतां व्हिडिओ करता. आतां कंटेंट क्रिएटर कोण उरलो ना, आतां सगळीं कंटेंट करता. आतां तुका जर दिसता जाल्यार कंटेंट करपाचो, आनी तूं जर बिझनस करता, म्हाका एक सांगीनशें दिसता, तूं बिझनस करता, तुका कसली गोश्ट जर आपली जर कितें दवरपाक जाय जाल्यार सोशल मिडिया हो सगळ्यांत बेस्ट प्लॅटफॉर्म. आनी हो सद्या चल्ला, कित्याक लोकांक एका 90 सेकंडा भितर तुका पळोवंक मेळटा कितें जाय तें. आनी म्हाका दिसता फुडें सरपाचें. सोशल मिडिया आतां खूब फुडें सरल्या. आयज जे कंटेंट क्रिएटर आसा तेंच्यांनी पिक्चरां काडलेलीं आसा. मोठ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्माचेर कंटेंट क्रिएटर आतां पावल्या. कंटेंट क्रिएटर व्हडल्यो व्हडल्यो मुवीज प्रमोट करता. अशें चिंतप ना की लेट जालो असो चिंतप ना, आमोणकर बाब अशें चिंतप ना आतां खूब टायप जालो, चिंतप ना. हांवें 2 वर्सांनी केलो, तूं 4 दिसांनी करूंक शकता. कळ्ळें तुका. करपाचें, करपाक मेळटा. आता बातमी सुद्धा आयिल्ली आसा की सरकार सुद्धा सांगता की हे IT क्षेत्रांतल्यान म्हणजे माहिती आणि प्रसारण क्षेत्र जे आसा तातूंतल्यान बायलांक, गृहिणींक हे तंत्रगिन्यान तांच्यांनी आत्मसात करून शिकचें आनी ताचो वापर करून फुडें येवचो म्हणून आतां सरकारूय एक सांगपाक लागला, बातमी आयिल्ली आसा. आनी आयजूच तूं आमच्या स्टुडियोन येयला आनी होच तुवें एक मेसेज दिल्लो आसा. ह्याच मेसेजाचेर आमी आतां तेच तुमी म्हटलें तशें इंस्टाग्राम एक बरें माध्यम आसा. तुमी जो कितें तुमची कला आसा ती तुमी सादर करपाक शकता. ताका एकूय रुपया खर्च करपाची गरज ना. पयलीं खंयची एडवर्टिजमेंट करतलो जाल्यार पयशे खर्च करचे पडटाले. मात्र आतां हो इंस्टाग्राम बरो पैकी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमची एडवर्टायज करूं येता. श्रद्धाबाय जी होनी म्हणून पुराय गोंयांत फेमस आसा ती आमच्या स्टुडियोत येयली.
ती ज्या प्रकारे फक्त इन्फ्लुएन्सर न्हू जाल्यार एक सोशल म्हणजे समाज कल्याणाचें काम ती करता त्या एक्टिविटीजल्यान, म्हणजे तेजो आपली वळख घेवन आनी लोकांक ती पावता, अशा तरेन तिचो प्रवास तिणें आयज ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो यत्न केलो. तुमकां वनीची मुलाखत कशी दिसली हें आमकां मुजरत कळयात आनी पळयत रावात दिल से गोमंतक टीव्हीचेर.